अपेक्षेप्रमाण व्यवसाय नाशिल्ल्यान कावेलोसी आणि मोबर दर्यादेगेवयल्या वाठारांतल्या शेकवाल्यांक भोव लुकसाण सोंसचें पडटा। सध्या हो व्यवसाय बंद पडला। मोपा विमानतळ गोंयांतल्या कोनशाक आशिल्ल्यान पर्यटकांक दक्षिण गोंयांत येवपाची इत्सा जायना अशें शेक ओनर्स असोसिएशनान सांगले। तशेंच तांची जायती बुकिंगां लेगीत रद्द जाल्यात। फाटल्या वर्साचे तुळेन ओनूचो व्यवसाय सामको उणो जाला अशेंय क्रूज कार्दोजान सांगले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात हे कावेलीसे आनी मोबर बिचाचेर। आज ह्या बिचाचेर तुमी पळयतात की जितलीं शेकां आसलीं ही शेकां बंद केली। कित्याक काय म्हणल्यार हांगा जाय तशे ट्युरिस्ट येयना जाले आनी हेजे खातीर बेगीन हांगा जी शेकां आसा ती बंद केली। त्याच बरोबर जे कोलवा आनी बाणावली जे आसात हांगा खंय तरी थोडीशीं शेकां आसात ती चालू आसात। पूण जर कावेलीसे आनी मोबर ह्या बेल्ट जर पळयलो वार्का साकून ही शेकां जी आसा ती कंप्लीट बंद जाल्ले कडेन आसा। आनी बंद जावपाचें कारण म्हणल्यार एक जेन्ना आमी तेंगेल्या एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आसा हेजे कडेन विचारले त्या टायमार तांणी सांगलें की एक कारण आसा ते हांगा ट्युरिस्ट बरोबर येयनात आनी दुसरें म्हणल्यार जो एअरपोर्ट जो मोपा जाला हेचोय तांकां खंय तरी हांगा मार बसले कडेन आसा। म्हणूनच हांगा ट्युरिस्ट येवपाक त्रास करता। कित्याक मोपा साकून जर हांगा सावता येतलो जाल्यार हांगा भाडें खूब घेतात आनी ह्या भाड्या खातीर ट्युरिस्ट जे आसात हे येयनात आनी ट्युरिस्टांनी हांगा येवपाचें थोड्यांनी कॅन्सलेशन बी केले कडेन आसा। म्हणून खंय तरी हांगा सरकारान पळोवपाची गरज आसा, ट्युरिजम डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा। कित्याक इतली बेगीन जर शेकां बंद केली जर हे जे ट्युरिस्ट येतात हे खंय रावतले आनी तांकां खावपाक हांगा कितें मेळटलें हेंय पळोवपाक पडटलें। आनीक त्याच बरोबर हांगा ज्यो फॅसिलिटी आसा ह्योय फॅसिलिटी बाकीच्यो दिवपाक जाय त्योय हांगा बऱ्यो मेळना म्हणून तांची एसोसिएशन जें आसा हें सांगतात। आतां पळोवया येता सिजन कशी वतलें तें, कित्याक आतांचें सिजन हें बरें ना म्हूण ते उलयतात। आमगेले हे सिजन खरें म्हणल्यार लास्ट इयर बरें आहलें कित्याक लास्ट इयर इंडियन जायते गोंय येताले इंटरनॅशनल फ्लायट बंद आहले म्हणून। सो हे दिसाक इंटरनॅशनल ओपन जाले आनी जायते आमचे इंडियन आहले ते भायर वचपाक लागले। ताका लागून आमी नॉट व्हेरी बॅड ऑल्सो नॉट व्हेरी गूड ऑल्सो, सो आमी इन बिटवीन म्हणजे जाला बरें जाला। आतां कितें जालां थोड्यांनी बेगीन बंद केली की थोड्यांक सारकी बिजनेस आसूंकूच ना। म्हूण खंय तरी थोड्यांक बिजनेस लॉस आसा। लॉस आहा म्हणल्यार कितें आहा थोडे कडेन पार्किंग ना, आपले डॉमेस्टीक टुरिस्ट पावना चडशे पावना आनी हॉटेलां थिंगा थोड्यांक कितें जाता आनी अशें करून सारकी लोनली प्लेस आहा थिंगा आनी कोण वचूच ना। ताका लागून जायते प्रॉब्लेम जाले तेणी बेगीन बंद केली, फेब्रुवारीन बंद केली, थोड्यांनी मार्चान बंद केली। म्हणजे हांगा खंय तरी 50-50 तुमकां जाले कडेन आसा गिरायक 50-50 जाल्ले हा, बट सारकें चडूय जालें ना सारकें उणेंय जालें ना। एकदा एअरपोर्टा खातीर बी कितें जालां तुमकां? एअरपोर्टार कितें जालां आतां थोडे मोपा एअरपोर्टार फ्लायट येता ते हांगा ऑपरेट करता ते कितें करतात थोडे दाबोलीम येवपाचे आहा ते फूल जायना जाल्यार ते मोपा देंवता तेका दितात पॅसेंजर। सो मागीर कितें जाता पॅसेंजर थिंगसून हांगा पयस पडटा आमी थोडे कॅन्सल करता। म्हाका खबर आहा 3 जाणांनी कॅन्सल केलें तूं गेली सावथाक येवपाचें आमचे ते केन्ना एका मार्चा म्हयन्यान एप्रिलान बी कॅन्सल केलें। ह्या हेजेर एअरपोर्टाचेर तुमकां मातसो माल लागला? मार लागता म्हणल्यार कितें सगळें तरी सारकें जालें, हायवे तरी बरी जाली जाल्यार तें बरें जाता ना। आतां प्रॉब्लेम जाता वेर्नाय प्रॉब्लेम जाता, कोरवरी प्रॉब्लेम जाता, तेका लागून लोक आतां लोकांचें मनीस कितें जालां हें चड पयस म्हणून दाबोलीम म्हणल्यार पयस म्हणटा, बट तरी हायवे सारकी जाली जाल्यार बरें जाता। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव।